प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे तिसरे पर्व देशात सुरू झाले। आयतारा मोदी सरकाराच्या कॅबिनेट, स्वतंत्र प्रभार आणि राज्यमंत्र्यांचो सोपूतविधी जालो। लोकसभे पयलीं वेगवेगळ्यो राजकीय चर्चा देशभर सुरू आशिल्ल्यो, तश्योच कांय गोंयांतूय चर्चा सुरू आशिल्ल्यो। तातूंतली एक म्हटल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिल्ली व्हरपाची। मात आतां ह्या चर्चेर पूर्णविराम मेळ्ळा। फकत राजकीय विश्लेषकच न्हय जाल्यार भाजपाचे गोंयचे कांय फुडारी दोतोर प्रमोद सावंताक दिल्ली व्हरतात काय हाचेर नजर दवरून आशिल्ले। कारण एकूच, मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची। मात आतां अशा फुडाऱ्यांच्यो इच्छाच उरल्यो। गोंयांत प्रमोद पर्व चालूच उरतले हाचेर आतां अधिकृत शिक्कामोर्तब। राजधानी पणजे पुरायपणात स्मार्ट केन्ना जातली हाची पणजेकारांक उमळशीक उरल्या। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाचो सगळ्यांत चड त्रास पणजेकारांनी सोंसला। दर दिसाक स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दर्जो स्पश्ट करपी घडणुको उक्ताडार येवपाक लागल्या। तातूंत गोंयांत मॉन्सून दाखल जालेलो आहा तेन्ना स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन जातली काय अशाच तरेन एक आडवेळ येत रावतली असो प्रश्न उप्रासता। सोमारा ताडमाड महादेवच्या घुमटी लागसर नव्यान बांदिल्ली ड्रेन कोसळ्ळी। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून साचून उरिल्ले उदक तशेंच राजधानीत पडपी नॉन स्टॉप पावसाक लागून माती रुतली आनी ही ड्रेन कोसळ्ळी अशें ह्या सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत महापौर रोहित मोन्सारात हाणें सांगलें। स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जावयल्यान कॉन्ट्रॅक्टरा विरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान मागणी केल्या। 31 मे पयलीं स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावपाची तारीख जावन काकुलो मॉल जंक्शना कडेन खणून दवरिल्लें काम 7 जून मेरेन सोंपयतले अशें स्मार्ट सिटी वेवस्थापनान कळीत केल्लें। मात आतां पावसान काकुलो मॉला कडल्यान टोकार वचपी ताडमाड महादेवाच्या घुमटे कडेन कॉन्क्रीट कोसळिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासला। स्मार्ट सिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरा विरोधात FIR नोंद करची अशें पत्र विजय सरदेसायान मुख्य सचिवाक केला। तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची चवकशी करून ऑडिट करचे अशी मागणी ताणें केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो शपथविधी सुवाळो तिसऱ्या पर्वा खातीर जालो तेन्ना एक व्हिडिओ बरोच व्हायरल जालो। तो म्हटल्यार शपथविधी सुरू आसतनाच एक जनावर फाटल्या वाटेन वताना दिश्टी पडलें। मंत्री दुर्गादास उईके शपथ घेताना आनी कागदपत्राचेर सायन करताना एक जनावर फाटल्यांतल्यान वताना दिश्टी पडलें। हो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो। मात तो प्राणी खंयचो हें अद्याप स्पश्ट जालेलें ना। कांय लोकांचें म्हणणें आसा तो बिबटो आसूं शकता, तेन्ना हो जनावर कसलें तें आजून कळिल्लें ना। मोदी सरकाराक शिंदे गटात केंद्रीय राज्यमंत्री पद दिवन भेदभाव जालो असो दावो शिंदे गटान केला। आमची सायट रेट पळयत जाल्यार आमकां केंद्रीय कॅबिनेट दिवपाक जाय आशिल्लें अशें म्हणीत शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे हाणें खंत उक्तायली। तांच्या ह्या वक्तव्याक लागून महायुतीत परत एक फावट खळबळ तयार जाल्या।
नरेंद्र मोदीन प्रधानमंत्रीची शपथ घेऊन 24 वरां जावना तेच भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी तिखट प्रक्रिया दिवपाक सुरवात केल्या. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि नरेंद्र मोदींचेर टिका केली. मोदीची ही सगळ्यात व्हड चूक अशें तांच्यांनी म्हटलें. सरकार स्थापने खातीर भाजपाक टीडीपी आणि जेडीयूची मजत घेवची लागली. येवपी कांय म्हयन्यांत भाजपान अस्वस्थताय निर्माण जावपाची शक्यता आसा अशें स्वामी हाणें म्हटलां. उत्तर प्रदेशातलो पराभव भाजपाच्या बरोच आंगलट आयला. खुबशा जाग्यांचेर तांच्या उमेदवारांचेर धोको जाल्ल्याचे खुबशा उमेदवारांनी म्हटलां. रामायणात रामाची भूमिका गाजोवपी तशेंच आर्टिकल 370 फिल्मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भूमिका साकारपी अरुण गोविल हांणी अंदू भाजपाच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लढयल्ली. तातूंत तांकां जैतूय मेळ्ळें. मात तांणी आपल्या विरोधात कट रचिल्ल्याचें म्हटलां. मटक्याच्या विरोधात खंडपीठात जनहित याचिका घालपी याचिकादारान SIT बंद करपाक हरकत घेतल्या उपरांत SITची फेररचणूक करपाचो निर्णय पुलीस खात्यान घेतला. मटक्या आड स्थापन केल्ली SIT बंद जावची ना. SITचे फेररचणूक करपाचे आश्वासन वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्याचे याचिकादार काशीनाथ शेटये हाणें सांगलें. खंडपीठाच्या आदेशा उपरांत मटक्या आड कारवाय करपा खातीर 4 वांगड्यांच्या SITची स्थापणूक जाल्ली. दरेकी 6 म्हयन्या उपरांत अहवाल सादर करपाचो निर्देश खंडपीठान SITक दिलो. दिवचल शारात अंतर्गत रस्त्याचेर 100 मीटर अंतरा भितर एक कार आणि रिक्षा मेळून 2 वाहनां खणिल्ल्या चरात आडकून पडली. हो प्रकार सोमारा घडलो. मजगती वाहन चालक सूचनांकडेन नदर दिनात. ताका लागून ही ज्यो समस्या आसा त्यो हांगासर उप्रासता अशें कळीत जाला. तीन दिसां पयलीं गोंयांत दाखल जाल्ल्या पावसान आयतारा पुराय राज्यांत हाजेरी लायली. ह्या पावसान कांय वाठारांनी झाडां आडवी जाली. ताका लागून वीज पुरवणीचेरूय परिणाम जालो. हवामान खात्यान सोमार आनी मंगळाराक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. देखून फुडले 2 दीस गोंयांत पावसाचें वातावरण कायम आसतलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. भाजप सरकार सगळ्याच बाबतीत अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान केला. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात भाजप सरकाराचे सगळे कारभार उक्ताडार हाडटलो तेन्ना हे संदर्भात लोकांच्यो ज्यो सुचोवण्यो आसात त्यो 5 जुलय मेरेन आमकां मेल करच्यो अशें गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें पत्रकार परिशदेंत उलोवप केले. जोसेफ गाब्रियल हो इंडी अलायन्साचो बाणावली जिल्हा परिशद पोट वेंचणुकेचो उमेदवार अशें गोंय आपाचो मुखेली अमित पालेकर हाणें सांगलें. उपरांत काँग्रेस कार्यकर्ता रॉयला फर्नांडीस हाणें आपूण अपक्ष उमेदवारी भरला अशें जरी सांगला तो तांचो अंतर्गत विशय आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस, वाल्मिकी नायक आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. मडगांव म्युनिसिपल गार्डनात 2 बिगर गोंयकारांकडे अवैध माल सापडिल्ल्यान मडगांव पुलिसांनी तांकां अटक केल्या. सापडिल्ल्या माला भितर घुवळे वखदांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें
उक्ताडार आयला. अशा नाका जाल्ल्या गजालींक तरणाट्यांनी बळी पडचे न्हय. तशेंच मडगांव नगरपालिकेन म्युनिसिपल गार्डनात कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात करचो अशी मागणी सावयन केल्या. गोंयचो येरादारी पुलिसांनी 7 ते 9 जून अशे 3 दीस ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेत सुमार 150 जाणांचेर रातच्या वेळार कारवाय केली. फाटल्या दिसांनी अपघातांचें प्रमाण बरेंच वाडिल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी ही मोहीम राबयिल्ल्याचें कळटा. बेतोडा पंचायत क्षेत्रात येवपी कन्हेवाळ तशेंच शिगनेवाळच्या पुलाची सामकी चवथीकाय जाल्या. लोखणाच्यो सरयो भायर सरल्यात. स्लॅबूय केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत सरपंच मधू खांडेपारकर हाणें उक्तायली. देखून ह्या पुलाचेर जड वाहनाचेर बंदी घालची तशेंच संबंदीत खात्यान लक्ष घालून ह्या पुलाची पळोवणी करपाची मागणी ह्या वेळार सरपंचान केल्या. सोमारा म्हापशेच्या सिव्हिल कोर्ट रस्त्या लागसर आशिल्ल्या पावलो हांच्या घरा लागसर आशिल्ल्या विद्युत ट्रान्सफॉर्मरात उजो लागलो. उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग ह्या घडणूक थळाचेर धाव मारून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेत व्हडली जिवीत हानी जावंक ना. सर्वोच्च न्यायालयान आम आदमी पार्टीक दिल्लीतले मुख्यालय रिकामी करपाक 10 ऑगस्ट मेरेनचो वेळ दिला. ज्या जाग्यार आपाचें मुख्यालय आसा तो जागो दिल्ली उच्च न्यायालयाक दिलेलो. उच्च न्यायालयाक जागो दिवपाक उशीर जायत आशिल्ल्या कारणान व्हड लुकसाण जाता. ताका लागून आपाक ही जागा जी आसा ती निमणी तारीख तांकां दिलेली आसा आनी हो जागो रितो करपाक सांगला. लोकसभा वेंचणुके उपरांत देशांत 7 राज्यांतल्या विधानसभेच्या 13 जाग्यां खातीर येवपी 10 जुलयाक पोटवेंचणूक जावपाची आसा अशी माहिती केंद्रीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळ्ळ्या. विधानसभेच्या सदस्यांचो राजिनामो वा तांच्या कांय सदस्यांच्या निधनाक लागून रित्या आशिल्ल्या जाग्यां खातीर ह्यो वेंचणुक्यो जावपाच्यो आसात अशें आयोगा कडल्यान कळ्ळां. लोकसभा वेंचणुके उपरांत आतां 7 राज्यांतल्या विधानसभेच्या 13 जाग्यां खातीर
10 जुलयाक पोटवेंचणूक जावपाची आसा अशी माहिती केंद्रीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळ्ळ्या. आपल्याक खासदार म्हणून काम करपाचें आसा, मंत्री जावपाचें ना अशें वक्तव्य मोदींच्या मंत्रिमंडळांतल्या एका राज्य मंत्र्यान केलां. मंत्रीपदाची शपथ घेतल्या उपरांत 24 वरां भितर मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरपाची इच्छा केरळ त्रिसूर मतदारसंघांतल्यान कमळाचेर वेंचून आयिल्ले प्रसिद्ध अभिनेते सुरेश गोपी हांणी अशी इच्छा व्यक्त केला. आपल्याक मंत्रीपद नाका, खासदाराचेर आपूण खोशी आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. तांकां खंय फिल्मांनी काम करपाचें आसा, ताका लागून मंत्रीपद नाका, खासदार पद पुरो अशें तांणी म्हणलां. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचो एकूय प्रतिनिधी ना. मर्यादीत खासदार संख्येच्या निकशाक लागून मंत्रिमंडळात स्वतंत्र कार्यभार आशिल्ल्या राज्य मंत्रिपदाचो भाजपान दिलेलो प्रस्ताव अजित पवार हांचे पक्षान अमान्य केला. ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल हांचे खातीर कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रिपद मेळपाची वाट पळोवपाची तयारी आशिल्ल्याचे पक्षाध्यक्ष आनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हाणें सांगलां. खासदारकीच्या पदाचेर खूब जाण वेंचून आयले. कांय जाण डॉक्टर तर कोण CA लेगीत आसात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नव्या सरकारात मंत्रिपदाची शपथ घेतिल्ल्यो सावित्री ठाकूर ह्यो आदिवासी समाजांतल्यो इतलेंच न्हय तर तिणें उच्च शिक्षीत खासदारांच्या तुळेंत 10वी मेरेनचेंच शिक्षण घेतलां. सावित्री ठाकूर ह्या नादी 2 फावट लोकसभा खासदार लेगीत जाल्ल्यो आसात. धंदो करून जायते लोक आपल्या घराचो उदरनिर्वाह करतात. तशेंच सरकाराच्या मुद्रा येवजणेंतल्यान रीण घेवन ओकाम धारबांदोडेच्या संतोष गांवकारान गिरण घातल्या. ओकाम धारबांदोडेचो हो संतोष गांवकर मायनिंग बंद जाल्या उपरांत ताणें स्वताचो एक वेवसाय सुरू केलो. सरकाराच्या मुद्रा येवजणेंतल्यान रीण काडून गिरण घातली. पिठाची, मसाल्याची आनी खोबऱ्याचें तेल अश्यो वेगवेगळ्यो गिरणी घातल्यो. गांवगिरे वाठारांतल्या लोकांकूय ह्या गिरणीचो फायदो जाल्ल्याचे संतोष गांवकार सांगता. दिवचल शारात अंतर्गत रस्त्याचेर 100 मीटर अंतरा भितून एक कार आणि रिक्षा मिळून 2 वाहनां खणिल्ल्या चरात आडकून पडली. हो प्रकार सोमारा घडलो. मजगती वाहन चालक सुचनांकडे नजर दिनात, ताका लागून अश्यो समस्या उप्रासता अशें लोक म्हणटात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या शपथविधी सुवाळ्याक जे जनावर शपथविधी घेता आसतना फाटीं दिसले तेका लोकांनी बिबटोच आशिल्ल्याचें म्हणून सांगले. बिबट्या सारकोच दिसपी हो जनावर बिबटोच आसूं येता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. मात हे जनावर कसले ते अजून स्पश्ट जालें ना. मंत्री दुर्गादास उईके शपथ घेताना आनी कागदपत्राचेर सायन मारतना हे बिबट्या सारके जनावर फाटल्यान वताना दिश्टी पडले. सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. राष्ट्रपती भवनात बिबटो खंयच्यान आयलो असो लोकांचो प्रश्न आनी हुस्को आसा. हो बिबटोच आसूं येता म्हणून लोकांनी दावो केला. मात हे जनावर खंयचे काय माजर ते लोकांक खबर ना. 3 दिसां पयलीं गोंयांत दाखल जाल्ल्या पावसान आयतारा पुराय राज्यांत हाजेरी लायली. ह्या पावसान कांय वाठारांनी झाडांय आडवी केली, जाका लागून वीज पुरवणेचेरूय कांय परिणाम जालो. हवामान खात्यान सोमार आनी मंगळारा ऑरेंज अलर्ट जारी केला. देखून फुडले 2 दीस गोंयांत पावसाचें वातावरण आसतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अजून पावस चालू जावपाचोच आसा आनी स्मार्ट सिटीची कामां लागली कोसळपाक. सांतिनेज ताडमाड घुमटे लागसार गटाराची वणत कोसळ्ळी. विरोधकांची सरकाराचेर टिका.